1 John chapter 3 verse 8. जो कोण पता करता तो देवसार असो, कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी. देवसाराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12. देवाचे उतार जिव्या आनी क्रियात्मकतेन खरे. पाजल्या 2 दारीच्या तालवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसले. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिन्नां ते पारखिता. आयसाया चॅप्टर 9 वर्स 1. काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेजून ताका जाप दिली, हांव सुवाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा चरशी वसूंक जायना. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35. जेजून तांकां सांगले, हांव तो जिविताचो उंडो. म्हजे चरशी येता तो केदींच बुक्योवचो ना. म्हाका सतमानता तो केदींच ताणेवचो ना. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 14. पूण हांव दिता ते उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणेवचो ना. हांव ताका दिता ते उदक ताचे भितर एक जड जावन सासणीक जिविताक उमाळून वळटले. लूक चॅप्टर 19 वर्स 9. जेजून जाखेवाक म्हळें, आयच्या दिसा तुज्या घराक बाचावी आयल्या. नियाळाची दैवीक उतरां. साम चॅप्टर 34 वर्सेस 1 to 9. सर्व काळ सरेस्पराक अर्गां दितलो. ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सरेस्परातय म्हजो आत्मो वडवीक उसारता. कालती हें आयको आनी संतोष भोगूं. म्हजे सवे सरेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळून ताच्या नांवाची स्तुती करुया. सरेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचे नदर लया आनी तुमचे मुखाबळ पडजळटले. लजेन तुमची तकली पंदाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो. सरेस्पराक तो उलो मारता. सरेस्पोर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सरेस्परा भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया, सरेस्पोर कितलो बरो. ताका शरण येतात ती सुबागी. सरेस्पराच्या भक्तानो ताका भिवून चला. ताका भिवून चलतेल्यांक कांयच उणें ना.